राणू राणू इसरोले राव अनेक टेक हांव वचपा आसलें थिंगा वेलकम बैक टू अनदर वीडियो कशा हाय सगळीं हाय न्हू सगळीं बरी फिट एंड फायन ऑल आर हॅपी नो आनी आतां हांव मिसा वयतां इवनिंग मास मॉर्निंग गेलें ना सो मातशें लेट जालें तेका लागून इवनिंग मास आनी बेगीन पावलां हांव हिंगा चर्चा कडेन सो 2 o'clock आनी मीस 3:30 आयज लंच बी कांय केलें ना हांवें आयज पिस्ता खायलें उठोन पिस्ता आनी ऑरेंज इतलें आनी रांदिल्लें ना कित्याक हांवें काल रांदलोलें सो बरें कितें रांदलोलें तो व्हिडिओ आजून हांवें आउट केलो ना मे बी हांव हे व्हिडिओन एड करतलें ऑर मे बी द नेक्स्ट व्हिडिओ सो हांवें पोट भर जेलो हांव काल सारकें इतू रुचीक जेवण केल्लें सो तो व्हिडिओ हांव आउट करतलें आनी सो रांदून आयज मामा सांगता कांय खायना कांय खायनासता वयत कांय हांवें म्हळें हांवें पिस्ता खायलें ऑरेंजीस खायलें म्हळें सो मागीर हिंगा आफ्टर मास हांव कितें खातलें पब्लीक बी आसल्यार न्हू मातशें हें जाता हांव काडपा व्हिडिओ कित्याक हो जमें लायक जायना न्हू हें आनी कितें व्हिडिओ काडटा कित्याक ती येताय न्हू हो जावन लायक जायना तेका लागून मागीर कोणू येत जाल्यार चोयता जाल्यार हांव स्टॉप मारता हो जानी माना स्टॉप मारता सोमतें तेका लागून बट हांव लायक कॉन्फिडन्स गॅदर करता टू ब्लॉग इन पब्लीक सो आतां मातशें कॉन्फिडन्स येता म्हाका पयलां आनी सारकें एशें को दिसता आवय इन्याको येता हे वदांको येता ते वदांको येता चोयता न्ही आनी तरी मातशें सो मुखार चोये मुगे ब्लॉग एंड आय होप सो यू ऑल आर वॉचिंग माय प्रिवियस ब्लॉग्स एज वेल एशें को प्लेसीस बी हांवें विजीट केले चोय हांवें ते व्हिडिओज काडले आय होप सो यू ऑल वील वॉच दॅट कित्याक तेका म्हाका व्यूज लेस येयले हांव येता तेदो आनी सारकी चड रश आसली आयज ईद डिक्लेअर केलां तेका लागून सो मुगे एक हॉलिडे उण जाली सपोज ईद मंडे आहलें न्हू म्हाका एक एक्स्ट्रा हॉलिडे मेळटाली मुगे मूड ऑफ जालें सो बट एनीवेज म्हाका 3 हॉलिडेज आहाय आनी सो कितें बरें आहा तें पॉजिटीव चोवपा जाय न्हू हो जांबड्या तेंय मेळना फाटलें बरें आहा चोय गार्डन आनी फ्लावर्स हिंग उद मेळटा न्हू ही पेतुनियाज हाय चोय रेडू आसताय चडशीं बरीं दिसताय मुगे मामा आनी हिंग आहली न्हू आवय ती सारकी पिस जाताली ते फ्लावर्स हितू लायक ती पिस जाताली सारकी म्हणटाली तेजी बी मेळटाय चोय गो ते म्हाका केन्नाय मुट्टी सुपर मार्केटाक गेले जा ते बिया हाय जा चोय गो ते फुलां बिया हाय ते फुलां बिया हाय जा चोय गो तेका लागून कितें हिंग म्हाका दिसता तें हें खबर ना ती सॉयल बऱ्यो कितें बट बरीं को जाताय और डेजर्ट बट स्टील फ्लावर्स बरें जाताय हिंगा म्हाका दिसता ते सॉयल बी बरी घाताय आसतले फर्टिलायझर मॅन्युअर एंड एवरीथींग सो हांवें चोयतालें लोक कितें करता काय न्हू चोयल्यार थिंगा डिवायन मर्सी प्रेयर 3 o'clock प्रेयर आनी तो हें जिजस आय ट्रस्ट इन फोटो स्मॉल मिडियम आनी लार्ज सायज दिता स्मॉल वन गेलो बेश्टे तिनूय गेले जाल्यार वयर करता हांव जस्ट कॅन आय गेट दिस वन हियर थँक यू तितून एशें कोन्न लिटनी आहा आनी प्रेयर कितको तुवें करपा जाय चोय डिवायन मर्सी प्रेयर आहा आनी नोविना सो तें बरें को दिल्लो आहा तेमी सगळ्यां दिल तेमी फ्री दिल तेमी तेशे को पयशे बी गेले नाय
जाय तितू व्हरपाचें. सो हांवें ते 3 o'clock प्रेयर गेलो धाकटो. सो कोणा प्रेयर जाय जाल्यार हांवें फोटो घायले 5 pages. बर्ड्स चोय डिफरंट कलर्स बरीं दिसताय. थिंग कोण पीनट्स बी उडयलोले बिस्किट्स बी. सो तें खावपा येतालीं तीं आनी तेंच्या फाटल्यान भुरगीं खेळटालीं. सो केरला मीस चलतालें. सो हांव बेगीन पावलें. हांव मातशें रावलोलें थिंग बसलोलें. आनी आफ्टर मास हांव ते चर्च कॅन्टिना गेल्लें. सो थिंग हांवें 1 टी आनी एक वडा पाव. सो हिंग टी न्हू ती एश कोन्न दिताय ब्लॅक टी दिताय. तितू तुवें तें टिना तूं रेनबो मिल्क एड करपाचें आनी एक हें स्पून एशें स्टर करपाक आनी शुगर एड करपाची. सेल्फ सर्वीस. आनी हो वडा पाव बरो यम्मी आहलो स्पायसी. पोटा भूक लागलो म्हणजे लंच करून न्हू तेका लागून खाता. One eternity later. वयता मारलें हिंग सिच्युएशन दाखयता हांव तुमकां कॅश खातें चोय स्टॅम्पेड जावपा दिसता म्हाका. सारकें क्लियर पिक्चर दिता दाखयता. चोय कितू लोक तो आयज ईद न्हू आनी इतू लोक आनी हांव कितको माय गॉड हांव कितको येतलें एश कोन्न तेज्या बरो पोत्तून गेल्या दिसत म्हाका. इतू लोक सारको हांव पोत्तून वयता एश कोन्न हिंगा एंट्रन्सा कडेन इतू लूट आहा. मागीर भितोर आनी कितें जालें आसतलें. दुबय मॉल पॅक आसतलें. नेक्स्ट टायम हांवें इतू लोक चोय. हांव एश कोन्न ते इंडिया पाकिस्तान बॉर्डराको पावल दिसता. ती क्रॉस करपा रावताय चोय दुसरे पाकिस्तान ओ इंडिया येवपा ते भाशेन. प्रॉब्लम खूब हॉलिडेज आसताय न्हू तेदो फूल आसता दुबय. इतू रश आसता भोंवपाकू मेळना. हेज्या बरें सॅटरडे संडे भोंवलोलें. हॉलिडेज आसनाय तेदोना. हॉलिडे आसोनूय भोंवपा मेळना. मेट्रो स्टेशन न्हू एअरपोर्टा भाशेन दिसता. इतू क्लीन आनी बरें एअरपोर्टा फील दिता तुका. सो आतां वयलां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. दुबय मॉल वचपा आहलें पूण चड रश आहा. दॅट्स वाय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. फर्स्ट टायम येयलां हिंगा. सो लेट्स सी वॉट इज न्यू हियर. Exhibition gate I think भितर वयता. I don't know if it is a mall or what it is. So भितर वचोन काडटलें कितें. So let's go. Oh, आपण पुश जाता नुसता. हांवें आतां एश कोन्न केल्लो पुश करपाक आपूण पुश जालें. तें ऑटो हें दिसता म्हाका बरें आहा तें भितर. इतू बरें दिसता म्हाका. इतू बरें प्लेसीस भोंवपा मेळटाय मू. पूण बरो फोटो काडपाक हांव मनीस ना. बरेंशें कितें खबर ना हें.
व्हडलें मॉल अशें अशें दिसता अबेंडन केलें कोणें पण नाय दिसता अशें कोण तुका शांती जाय न्हू जाल्यार चर्चा वचपाचें आनी तेजे उपरांत हिंग येवपाचें बरें इतू पिसफूल अशें कोणाय एज इफ आय ओन दीस प्लेस आय एम रुलींग दीस प्लेस बरें दिसता म्हाका दिसता सगलो लोक आल्लो चोय ईद म्हूण सगळीं दुबय मॉल गेलीं हिंग सगलें हॉल्स तेशें कोन्न हाय हॉल्स ऑफिसीस मागीर बँक्स म्हाका गुगल करपा पडटा दिसता म्हाका ही प्लेस इतू व्हडली कित्याक बांदिल्ल्या फॉर वॉट मायट बी द पर्पज म्हाका न्हू एक बरो फोटो काडपाक जाय आनी मनीस ना फोटो काडपाक सो आतां हितून 2 कॅमेरा आमगे एक फोटो काडटा काढलो एक व्हिडिओ काढलो आनी चलया मुवींग फॉरवर्ड चोया मुखार कितें आहा तें बरें ब्रीज आहे थिंगा बरें दिसता अशें को हिंग न्हू आफ्टरनून टायमांनी येयलें जाल्यार बरें वोत आसतालें बिकॉज समर स्टार्ट जालें न्हू तेका लागून आफ्टर 5:30 बी भोंवपा बरें वा फ्लावर्स आहाय थिंगा दाखयता तुमकां ती फ्लावर्स हे पेरिविंकल्स सो म्हाका चडशीं फ्लावरां नांव खबर आहाय बिकॉज मुगे मामाको आहाय न्हू फ्लावर्स सो वायट पेरिविंकल्स और विंका और सादा बहार म्हणटाय तांकां हिंगा रेड पितुनिया आहाय हिंग ट्रॅफिक लायट्स आहाय चोय तेका तें हें आहा तें तो पोल आहा तो बरो चोय ते लॅम्पा बी अशें को स्ट्रीट लॅम्प्स आसताय चोय तेका घाताय ते भाशेन हेका येयलां बरें दिसता न्हू बरें बुर्ज खलीफा एमिरेट्स टावर्स बरें लायटिंग गायलां राती बरें दिसत आसतलें चायेल खबर ना बरें न्हू प्लांट्स आहाय तेंक बरी लायट्स गायलाय तेशें कोन्न आहा दिसता म्हाका तें पयलें आनी हें बरें अशें कोन्न हें केलां बरें न्हू डिसंट क्लीन नीट एंड टायडी शेप दिल्या सारकें टेबल अशें जेवण बी जेवपा बरें पिकनीक येयलें जाल्यार तू कांय मेळना न्हू वस्तू दवरूं थिंगा तेशें को अलावड ना तेशें को करपा जायना फायन पडटलें तेशें को केलें जाल्यार दवरपा नाय सोमतें आख्खें इतू हिंग फायन म्हणटा तें चोड सारकें लायक मे बी मोर देन 500 दिराम आसतलें 10,000 फायन इल्लेशें मिस्टेक केलें जाल्यार तेका लागून यू नीड टू बी केअरफूल हिंग पिंक पेतुनिया आहाय चोय बरी हें पर्पल फ्लावर्स आहाय नांव खबर ना कितें तें मामाको विचारपा पडटलें चोय पर्पल फ्लावर्स एंड दिस सायड पिंक फ्लावर्स
मॅचिंग टू मी बरो व्हिडिओ चल्लो आनी म्हाका तो हिंग ट्राय करूं जाय कितकोन ट्राय करपा तो कळना भिरान दिसता व्हिडिओ ट्राय करपाक हेंका न्ही दिसता फूल चोत मुय हिंगा ट्राय करपा ना खूंय तरी कोत्ता हांव तो ट्राय हिंग मातशें एशें कोन्न हेंशें कॅमराज बी आहाय तेंक दिसता हांव आनी तीं फूल बी चोवता एशें वाव हितींग आनी दुसरे भाशे फ्लावर्स हाय दाखयता हिंग पर्पल पेतुनिया हाय आनी फाटल्यानच नांव कितें खबर ना हे प्लेसीस दुबय म्युजियम ना फ्युचर हांव नांव विसरोलें गूगल कोता आनी मागीर थिंग घाता नांव कितें दुबय म्युजियम ऑफ फ्युचर कितें तरी आहा तें नांव कितू शांत हा हिंगा बरें आनी बर्ड्स आहा ती चॉपिंग सावंड पोयम बी आसता थंय द बर्ड्स आर चॉपिंग ही प्लेस न्हू डान्स बी करपा बरें थंय एक ट्रेंड जाता एक रील राणू तो डान्स कोणा म्हाका आनी तें म्हाका तें सॉंगू कितू अजीब दिसता पूण बरी नाचताय हांव चिंतीत केन्ना ट्राय कोतो एशें कोन्न दिसता आवय हें नाचो बसोल म्हणटा लोक मागीर आनी ही एरिया चोय डान्स आनी हें सगलें बरें रील बी काडपा जाय हिंग बरें डान्स कोण डान्सर्स आसताय चोय तेंक बरें टायर्ड जालां हाय एंड नाव आय एम एट इसरोलें राव आनीक टेक at Museum of the Future. कितू व्हडलें हा आनी एरबिकान बरयलें तेजेर आय थिंक सो द अल्फाबेट्स आलिफ बा ता इल्ले शिकलो हांव एरबिक विक्ट्री हा विक्ट्री लोक रील काटाय आनी हिंग हालत न्हू दुबय मॉला भाशी तूं आनी क्लोजर पावत न्हू आं तूं कोटा जायत लोक हा मग थिंगा फाटलें हाच म्युजियम ऑफ द फ्युचर आनी थिंग चोय कितू लोक आहा तो जायतो लोक कोंकणी उलयले सो ना रील काडटून सो तेंक भाड्याक हांडी रील आय कंटिन्यू विथ माय व्हिडिओ थिंग न्हू टॅक्सी लायन लागलो हा हेंगा आनी फाटल्यान लोक चोय कितू फोटो काडटा हांव एशेंको काडूंक गेलो थिंग आनी क्रॉस कोन्न थिंग बरो फोटो येवपा ना इतू सगळे कोण लोक आहा कोण आहा हिम कोण जाय एशें को दिसता इंडिया पावलो दुसऱ्या स्टेटां बी हूंय पावलो दिसता हांव चिंतीत त्या उदक कितको वचपाचें हिंग वाचलो ते भायर पेडेस्ट्रियन अंडरपास सो हे उदक वचपाचें क्रॉस कोन्न ते वता वयता म्युजियम ऑफ द फ्युचर चोवपा आनी थिंग मेट्रोय लागीं पडटो म्हाका भायर वचपाक सावंड इको जाता बंद न्हू हें आवाज जावन लोक मातशें हें आसताय
वचपा आसलें थिंगा क्रॉस करून दुसरे ऑपोजीट सायड पावलें म्हाका दिसलें हांव थिंग पावता लागीं इथं चलोन ऑपोजीट सायड क्रॉस केली करपा व्हेरी डिफिकल्ट कार येताय थिंगा आहा मेट्रो स्टेशन चलोन वयता झेब्रा क्रॉसिंग ना बेस्ट क्रॉस करून येयलें नेल्या येना अशें सुपर मार्केट बी बास्किन रॉबिन्स ना तर सगळें दिसती पडटा सगळें म्हाका तेदो जाय तेदो कांय मेळना फायनली पावलें एट द वर्ल्ड ट्रेड मेट्रो स्टेशन खंय देंवलो चोय तेजे ऑपोजीट हा देंवत आसा वय चलोन रेड क्रॉस करून आतां मेट्रो लायन थिंगा आहा न्हू थिंगा वचों पडलें गोल्ड क्लास कॅबिनूय आहा कोणाको तें गोल्ड नॉल कार्ड आहा चोय तें कोणाको जायत पयशे आहाय तें केन्ना एशें कोन्न ती भोंवपा बी येताय चोय ते जाणा सो ती थोडे एक म्हयन्या बी येताय न्हू तेंकां कोंता येता الخطوة الأخيرة لهذا القطار هي إكسبو 20. اقسم بالله لا يستوي. म्हाका वचपा जाल्यार ऑपोजीट डायरेक्शन हांवें खंयच्या वचपा सोदीत चोय तेजे ऑपोजीटू पावता हांवें रॉंग प्लॅटफॉर्म दवरलें पावलें बॅकवर्ड टू गो दॅट सायड सगळें ऑपोजीट जाता म्हाका रॉंग वे पावता हिंगसा हें दाखयता नायट व्यू चोयला राती तो म्युजियम ऑफ द फ्युचर केशें दिसता ते अल्फाबेट्स आय थिंक ते येता लायट्स ट्रेन येयली थिंगा ती ट्रेनी वचपा तें प्लॅटफॉर्म हांव येयलें हे वता म्हाका दिसता आयज म्हाका घार वचपा दिना ऑपोजीट डायरेक्शन वच लॉंग कट आसता शॉर्टकट नाका तुका इजी वे न्हू लॉंग कट वच सुपर मार्केट येयला ज्यूस आनी फ्रूट कितें घेवन वयता प्लम्स आमगे फेवरेट बल्ला सारको एक्सपायरी आहा चोय ते मुखार दवरलो तो ज्यूस हांवें चॅक केली एक्सपायरी चोयल्यार लागीं हा 2 दिसान एक्सपायर जावपा आहा मागीर हांवें फाटल्यान हा तो काडलो फाटल्यान हा तो बरो हायट येता न्हू लेट एक्सपायरी आहा तो सो तो काडलो